येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सांकवाळे जुवारी नगरांतल्या स्क्रॅप यार्डाक व्हड उजो. वास्को, पणजी आनी मडगांव उजो पालोवपी दळांच्या कर्मचाऱ्यांनी हाडलो उजो आटपांत. बरें म्हण बरें, कोणाक कांय जालें ना. पावर लिफ्टिंग WPC ओपन नॅशनल 2025 पावर लिफ्टिंग एंड डेडलिफ्ट चॅम्पियनशीप जाली बेंगळुरांत. फोंडेच्या प्रणव शंकर नायकान जिखल्यात गोंया खातीर 2 गोल्ड मेडल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सांकवाळे जुवारी नगरांतल्या स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो. सकाळीं 4:45 वरांचेर ही घडणूक घडली. वास्को, पणजे आनी मडगांव उजो पालोवपी दळांच्या कर्मचाऱ्यांनी उजो आटपांत हाडपाक आनी लागसरच्या उद्देगी घटकांची राखण करपा खातीर काम केलें. कसलीच जखम जाल्ल्याची माहिती मेळूंक ना. फुडल्या तपशिलाची वाट पळयतात. जुवारीनगर बिल्ला हा एक मेजर फायर इन्सिडेंट जाल्लो आसा. नियरली 7 ते 8 जे स्क्रॅप यार्ड्स आसा हे जळाले आसा. एक इव्हेंटाचे जे सामान हाडले ते खंय जळाले, हांगा स्टोर रूम आहला आनी हे जे स्क्रॅप यार्डाक उजो लागला हांगा चडांत चड स्क्रॅप यार्डाचे सामान हाडले. बिकॉज स्क्रॅपाचो रेट खंय लो आहलो, ह्या कारणान हांगा स्टॉक करून दवरलेलो अशें आमकां समजून येयल्लें आसा. त्याच खातीर ह्यो जो फायर काल म्हणटा की शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्या कारणान हो फायर लागलो अशें हांगातले लोकांचें म्हणणें आहा. पूण येद्या व्हडल्या प्रमाणात जे स्क्रॅप यार्ड्स हांगा आसात हेच्या खातीर इतकं जे पोल्युशन जाला आनी हे जे सामान हाडले हेच्या खातीर चडांत चड उजो पेटलो. तरी नशिबान हांगा सायडीक घरां ना, लोकेलिटी ना म्हणून हांगा कोणाक हानी जावंक ना. बट जर हांगा लोकेलिटी नासली जाल्यार मेजर इन्सिडेंट जाता. हेचेर पंचायत, फायर ब्रिगेडीन आनी बाकीचे ऑथॉरिटीज आहा हेचेर लक्ष दिवचें पडटलें. वेदर जेन्ना स्क्रॅप यार्ड्स येतात तेन्ना तेंचे सगळी परमिशन आसता काय ना, आनी जर आसली जाल्यार ते सेफ्टी मेजर्स कितें घेता काय ना हें पळोवचें पडटलें. अरावंड 3:15 वास्को फायर स्टेशनाक कॉल येयले की स्क्रॅप यार्डाक जुवारी नगराक हांगा उजो लागला. सो इमिडिएटली आमचो स्टेशन फायर हांगा टर्न आवट केलो आनी पळयता जाल्यार उज्याची इंटेन्सिटी व्हडली आसली. तेन्ना हांगा जवळ जवळ अरावंड 7 ते 8 जी स्क्रॅप यार्ड्स आसा ती ऑलमोस्ट फायरान हे जाल्ली आसा, जळयली आसा. आनी त्या खातीर आमी मागीर उज्याची इंटेन्सिटी पळोवन हेडक्वॉर्टर्स वेर्णा फायर स्टेशन, मारगांव फायर स्टेशन, वास्को फायर स्टेशन ऑलरेडी आसले हांगा. आनी जुवारी तेंची जी गाडी आसली फायर इंजीन आसले तांकांय कॉल आवट केले आनी आमचे उजो कॉलप ऑलमोस्ट कंट्रोल केल्लो आसा आनी एक्सटिंग्विश करपाचो प्रयत्न चालू आसा. कारण एक्झॅक्टली चडसो जो मटेरियल इनवॉल्व आसा स्क्रॅप यार्डाक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा, त्या खातीर कळना भितर कितें आसा तें. सो धुंवर मातसो ब्लॅक सूट आउट चड येता. आमचे फायर फायटर्स उजो पालोवपाचें काम आमी चालू दवरलेलें. कॉल येयले स्क्रॅप यार्डाक पेटला म्हणून जुवारी. सो इमिजिएटली आमची वास्को फायर स्टेशन गाडी येयली, टर्न आवट केली आनी पळयलेले इट वॉज अ मेजर. मागीर आनी एक गाडी आपयली. तेजे उपरांत आमी वेर्ण्याची गाडी आपयली, पणजेची आपयली, मडगांवची आपयली आनी आतां शिपयार्डाची गाडी येवपाची आसा. आनी कंट्रोल जावपा म्हणजे एंटायर स्क्रॅप यार्ड पेटलेलो आहा. सगळे तेंचे ना रस्तो सोडला हेंच्यांनी ना काय. आमी आतां कंट्रोल करपाची ट्राय करता. गेल्लो तेन्ना कितें सिच्युएशन आसलें म्हणजे मेजर आसलो, आतां मातसो कंट्रोल जाला आनी आमी सगळ्यो गाडयो आपयल्ल्यो आसा आनी ट्राय करता आमी कंट्रोल करता. 50च्या वयर स्क्रॅप यार्ड आसा. आमकां कॉल येयले म्हणून आमी येयले. पयले जाल्यार व्हडलो मेजर जाल्लो आसा आनी अंडर कंट्रोलाचेर आसा आमी. आमी सगळ्यांची गाडी आपयल्ली आहा. आमची वास्कोची 2 आसा, शिपयार्डाची येवपाची आसा, मडगांवची पणजेची गाडी येयल्ली आहा, वेर्ण्याची येयल्ली आसा आनी जुवारीची गाडी येयल्ली आसा. सो ट्राय करता आमी कंट्रोल करपाक. सर हम लोग तो 5 बजे के लगभग पहुँचे यहाँ पे, तो पता चला शॉर्ट सर्किट से ही हुआ. अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जो बच्चे यहाँ रहते हैं लेबर, उन लोग ने बोला कि भाई शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है. क्या है बेटा? इधर तो वही सब रहता, सब स्क्रैप का ही था, प्लास्टिक, कोरोगेटेड, बिस्लेरी बॉटल, यही सब रहता सर. कितने स्क्रैप यार्ड? बहुत सारे हैं यहाँ पे. 5 लगभग 5 या 6 गोडाउन है सर, वेयरहाउस 5 या 6. अभी क्या स्थिति है यहाँ की? 5-6 और पीछे भी है सर. अभी क्या स्थिति है यहाँ की? सिचुएशन क्या है? पूरा जल गया सर, सब जल गया जी. सर ये कचरे का हटाइए, एमपीटी कचरा ला के रखा है, मनोहर का है, ठीक है. इसके आगे भी 10 अड्डे हैं, ये टोटल खाली करवाइए. और ये अड्डा जल गया, इसका कोई लिहाजा नहीं, लेकिन इसके आगे कम से कम 20 अड्डा है, ये टोटल खाली करवाइए इसको.
ये अभी कितना बजे आग लगा? ये रात को 2 बजे। क्या क्या था यहाँ पे? इधर इवेंट का सामान था और कचरा था, स्क्रैप यार्ड भी थे। स्क्रैप यार्ड था इधर, और ये इधर थोड़ा इवेंट का माल था। तो अभी इधर लोग रह रहे हैं, घर भी है यहाँ हाँ, पे? इधर घर है, हमारा घर इधर है और लोग इधर है और इधर भी है। रात को 2 बजे तक लगा है, हमें मालूम नहीं था शॉर्ट सर्किट से हुआ, कैसे हुआ वो मालूम नहीं है। सारे पकड़ ले हम लोग, पूरा उसको साफ सफाई लगे पानी बुझाने में। क्या था यहाँ पे? कितना? गोडाउन था। ओके। और कितने ऐसे, एक ही है कि बहुत सारे यहाँ? 3 है। ओके। अभी फायर ब्रिगेड आए हैं, चालू है काम, चालू है। फायर ब्रिगेड आया हुआ, हेल्प कर रहे हैं सब। गोवा 365 खातीर हिरू महाले गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख। गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था कोसळ्ळ्या म्हणपाक कांयच अतिताय जावची ना। गोंयचो सरकार न्हिदला। काँग्रेसीन सरकाराक जागो करपाचो यत्न केला खंय। काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन डबल इंजिन सरकाराचेर खर तिडक उक्तायली। आयज काँग्रेस पार्टी ह्या सरकाराक उठोवपाचो प्रयत्न करता, जे गाढ न्हिदेन न्हिदलेले आसा, नाजाल्यार ते न्हिदपाचें सोंग करतात। आयज आमी पळयता ज्या राज्याक सरकार आसपाक जाय ते सरकारान सुशासन दिवपाक जाय, सुरक्षा दिवपाक जाय, लोकांक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, ते आयज गोंयकारांक खंयच मेळिल्लें आमकां दिश्टी पडना। सगळ्याच्या मनान भंय, हुस्को की आमच्या फ्लॅटान केन्ना अटॅक जातलो, आमचें घर केन्ना फोडटले, आमची तिजोरी केन्ना घेवन वयतले आनी आमचेर केन्ना वार जातलो, आमचेर केन्ना सुरी तोपपाचो प्रसंग येतलो, केन्ना आमचेर गुळी घालतले। आयज कोणाकूच शाश्वती ना की हे सरकार, ह्या सरकारचो मुखेली, गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचेर आयज व्हडलो प्रश्न चिन्ह निर्माण जाल्लो आसा। जेन्ना जेन्ना पत्रकार भाव भयणी तेका प्रश्न करता की आयज हांगा अटॅक जालो, तुमचें म्हणणें कितें? हात जोडटा, स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा पुलिसेक, कारवाई जातली, सगळ्यांक भितर उडयतले। हे सेंटेन्स आयज तुमकां सुद्दां पाठ जाल्लें आसतलें, पण गोंयकाराच्या अधिकाराचे, गोंयकाराच्या जिविताचे, गोंयकाराचे सुरक्षतायेचे कितें चल्लां हेची जबाब फक्त एका वाक्यान मुख्यमंत्र्यान दिली म्हूण जावची ना। फक्त एक सेंटेन्स सदांच हात जोडून म्हटले म्हणून जावचें ना। स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन पुलिसांक दिला, सगळ्यांक भितर उडयतले जालें। मुखेलमंत्र्याक विचारता इतले म्हणून जालें, केन्ना जाग्यार पडटले, केन्ना एक्शन जातली, केन्ना गोंयांत तो भंय निर्माण जातलो। स्ट्रेंजर पासून जाल्यार कोण आवट ना जाल्यार आमी तेका वेलकम करता, उदक कितें दितलें आमी तेका बसयतले, चोर म्हणून आमी केन्ना चिंच ना। पूण एश कोन्न आतां लोक हेच जाल्यार, आनी तूं जाणा गोंय आमी गांवांत पासून चोरपाटी दार पासून बंद करनात, लोक दार उक्ते दवरतात आनी आमी एकमेकाक घरा भितर वयतात, कुजनां वयतात, भायर येतात आनी लोक एश कोन्न वयतात। पूण आयज कितें जातलें, एश कोन्न चलत ते लोकूय आमकां कितें चाबता, सरें कितें चलता गोंय। 18 नोव्हेंबराक एकाच दिसाक 2 गोंयांत डकयटी जाता। एक आमचे बायणाच्या वाठारांत, जातून आमची पुराय टीम, आमचे ओबीसीचे चेअरमॅन, आमचो खासदार, थंयचे स्थानीक लोक दीसभर थंय आशिल्ले। ताका आतां जीएमसीन एडमीट केला। ही इज ऑल्सो फायटींग फॉर हीज लायफ। आनी सांताक्रूज आमी पळयलें की थंय घर फोडून लोकांची पयशे आनी सगळें चोरांनी घेवन गेले। आतां गोवा इज एंटरींग इनटू द हायेस्ट फुटफॉल पिरियड। ते आयले, ताणें आपल्या घोवाक मारलो आनी तूं तिजोरीची चावी दी, आपल्या भुरग्याक मारले, आपल्या आवयक मारली आनी स्वताक जेन्ना मारले, जेन्ना तिणें सांगलें, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज भिला। म्हणजे आवयन म्हाका फोन करून सांगलें की हें जें पळय चल्लां तें आपल्याक भंय दिसता, कित्याक म्हजी आवय, म्हजी काकी, म्हजो भाव हे सगळे एकठांय रावतात, 2 महिला, एक पुरुष, मदीं मदीं हांव आसता। सो जेन्ना एक आवय फोन करून एक भुरग्याक जेन्ना सांगता की आज जेन्ना आपल्याक भंय दिसता, म्हाका दिसता आज खरेंच भिवपाची गरज आसा आज गोंयांत।
आणि प्रत्येक गोंयकार हो आज भिला, कित्याक गोंयकार आज सुरक्षीत ना. बाबा अमरनाथान सांगले तशें मुख्यमंत्री फक्त हात जोडटा. फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण सगळ्या पुलिसांक टायट करपा लायला. तो खंयचे टायट उलयतालो तें म्हाका कळना. आज तुवें खंय तरी पुलिसाचे म्हाका दिसता हात बांदून दवरले. आज गरज आसा की ह्या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हांगा इंटरफियर जावचें आणि गोंयचे लॉ अँड ऑर्डर आपल्या ताब्यान घेवचें, कित्याक गोवा रिप्रेझेंट्स ग्लोबल. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. तुये भगवती पंचायत देवस्थानाची जात्रा जाली. देवीच्या पालखी उत्सवाक भाविकांनी गर्दी केली. पळयात तुयेची जात्रा. गोवा 365 खातीर संदीप कांबळकर, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून एकदा घेऊया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बंगळुरात जाल्ले पावर लिफ्टिंग WPC ओपन नॅशनल 2025 पावर लिफ्टिंग अँड डेडलिफ्ट चॅम्पियनशिपांत फोंडेच्या प्रणव शंकर नायक हांणी गोंया खातीर 2 गोल्ड मेडल जिखले. स्क्वॉड आणि डेडलिफ्टा लेगीत ताणें नॅशनल विक्रम मोडले. गोल्ड मेडल म्हणल्यार म्हाजी मेहनत आसली तितून. हांवें 18 ते 20 वीक पर्यंत हांवें मेहनत घेतलेली आसा. कित्याक ह्या विकान हांवें खंयच वचप ना. लायक फॅमिली आमचे फॅमिलीचे फंक्शन आसा ते हांव अटेंड करनासलो. कित्याक की आमकां 18 वीक पयलीं 20 वीक पयलीं आमकां सांगलेलें की नॅशनल आसतलें रेग्युलराक. आनी तेच्या मागीर आमकां रिकॉर्ड्स आयिल्ले की त्या वेटी कॅटेगरीन कितले मारले. सो हांव पडटालो 110 कॅटेगरी ओपन. 2 कॅटेगरी आसल्यो तितून, एक रॉ खेळप आनी एक क्लासीक रॉ.
सो रो हितून आमी खेळटाले की तितून कांयच यूज करप ना, आमचे जे नीक स्लीव्स आसता आनी रॅप्सूय आसता, सो रो हितून ते नाशिल्ले आनी तितून दुसरे कॅटेगरींत आसले म्हणल्यार घालपाक मेळटाले. सो हांव पयलींच्यान गोंयांत जो खेळटा तो हांव रोच खेळटा पयलींच्यान, कांय घालना आसतना. आनी तेतून जे रिकॉर्ड आसले ते पयलीं हांवें नोट डावन केले की आतां हे रिकॉर्ड ब्रेक करपाक कितलो खेळचो पडटलो, कितलो लिफ्ट करचो पडटलो. सो पयलीं स्कॉटान रिकॉर्ड आसले 232, डेड लिफ्टान 250 आसलो आनी बेंचान आशिल्लो 150. सो हांवें 135 मारलो की बेंच म्हजो आमचो वीक आसता सदांच, कित्याक की डेड आनी म्हजो स्कॉट खूब स्ट्रॉंग आसा. आनी तितून जे नॅशनल रिकॉर्ड आसले जे आयज हांवें जे बेंगलोर वचून कॉम्पिटिशन खेळून जे ब्रेक केल्ले आसा, प्लस म्हाका SPD पावर लिफ्टिंगेन गोल्ड मेळ्ळेलो आसा म्हज्या कॅटेगरीन आनी प्लस डेड लिफ्टांनी गोल्ड मेळ्ळेले आसा. कितले वेट आहे वेट हांवें डेड लिफ्ट 280 kg मारलेलो आसा. तितून पयलीं तो 250 आसलो आनी SPD टोटल आशिल्लो तो 632.5, सो हांवें 667.5 आतां न्यू रिकॉर्डान थंय सेट केला. दोनाक गोल्ड मेळ्ळो तुका? दोनूय म्हाका गोल्ड मेळ्ळेलो. कसली चॅम्पियन कसली आसली ती? WBC नॅशनल्स बेंगलोर आशिल्ले, रिलॅक्स जिम म्हणून आसा तितून ते कॉम्पिटिशन आसले. कितले पार्टिसिपंट आसले? आमचे पार्टिसिपंट आसले 24 पार्टिसिपंट आसले आमचे भितर, जितून टीनेज, ज्युनियर, सब ज्युनियर, मास्टर, ओपन कॅटेगरी. तितून प्लस आमची 5 चली आसली आमची गोंयची, तेंच्यांनी गोल्ड मारलेले आसा गोंयांत. प्लस आमची जितले टीम गेल्ली चडशे भुरग्यांनी आमचे गोल्ड मारलेले आसा, नॅशनल रिकॉर्ड ब्रेक केल्ले आसा. कितले जाणां गोल्ड मेळ्ळो टोटल? ऑलमोस्ट आमचे 15-20 जाणांक तरी आमचे गोल्ड मेळ्ळेले आसा भितर, बाकीच्यांक सेकंड प्लेस मेळ्ळी आसा. सो एकूच रिक्वेस्ट हांव करता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन प्लस स्पोर्ट्स मिनिस्टर CM सरा कडेन सुद्दां की जेन्ना अशें आमचें कॉम्पिटिशन येता, लायक पावर लिफ्टिंग आमी फुडें सरचो सोदता की गोवा आमी खंय गोवा टीम म्हणून वता नॅशनलाक, जाल्यार एक बरो सामको सपोर्ट आसचो इच एंड एवरी स्पोर्ट्स पर्सनाक. खूब उमेद जाली. तो नॅशनला वचून 2 गोल्ड हाडले ताणें. हेजे पयलीं खूब हाडलेले ताणें. तेणी कॉम्पिटिशनाक थंय सहभागी जातालोच तो प्रत्येक कॉम्पिटिशनाक आनी थंय ताणें तितले गोल्ड मेडल घेवन आयलो तो. आनी आतांय बी ताणें नॅशनला वचून गोल्ड मेडल घेवन आयलो. तेजी एक इच्छा आशिल्ली की आपूण नॅशनला वतलोच आनी गोल्ड मेडल हाडटलोच म्हणून. तेजे इच्छे प्रमाणे तेणें भरपूर श्रेय घेतले. हे गोल्ड मेडल नॅशनला वचून गोल्ड मेडल हाडटलो म्हणून. आनी आयज तेणें करून दाखयलें. आमच्या मनान सुद्दां अशें हें जाय नाशिल्लें, म्हणजे हांव सुद्दां म्हणटालें आसूं तूं ह्या फिल्डान वचनाका रे म्हणून. पूण तरी आसतना तो आपली इच्छा, आनी शेवटी कशें आसता भुरग्यांची इच्छा प्रमाणे आमकांय वचूंक जाय न्ही. म्हणजे तेंची कितें एम आसा ती धरून आमकां वयचें पडटा. आनी तेणें तशेंच तो गेलो आनी तेणें आयज तें गोल्ड मेडल तेणें एक परस 2 गोल्ड मेडल घेवन आयलो नॅशनला वचून. त्या खातीर म्हाका खूब उमेद जाली. म्हणून ताका एक आशिल्लें की नॅशनला वचून आपण एक गोल्ड मेडल मारतलो, रिकॉर्ड करून येतलो. आनी आमी ताका फूल पुश करताले, तूं चल तूं जाय तें कर. आनी आमी ताका त्या बाबतींत केन्नाच ताका आमी टोका नाशिल्ले, आमचे विचार नासले. बरें काम करता. आनी म्हाजे भुरगे जे आसा तांकां आपलें वायट हितून ना, व्यसन ना, म्हणटकीर आमकां टेन्शनूय नासतालो. आनी अशें करून ताणें गोंयचें नांव वयर काडलें. आनी अशेंच ताणें फुडें वयचो. आनी जे ताजे फ्रेंड सर्कल आसा तांकांय ताणें प्रेरीत करचें की बाबा ह्या हितून फिल्डान येयात. कारण ह्या फिल्डान येयल्या नंतर तूं जे पळय वायट गोश्टी करता, चरस म्हण, गांजा म्हण, ड्रग्स म्हण, सोरो म्हण, ह्या हितूनच्यान पयस उरपा खातीर हो एक तरी पर्याय आसा. आनी हें काम ताणें करचें. त्याच बरोबर ताणें गोंयचें नांव आनी खूब फुडें व्हरचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी मुजेफ शेख. राज्यात नितळ मळब आसतले. तापमानात खर उष्णताय जाणवतली. सकाळी दव आनी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची. हवामान विभागान सल्लो दिला. या सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब आनी उष्ण तापमान आसतले. सकाळी आनी सांजे कांय प्रमाणात थंडसाण जाणवतली, जाल्यार दनपारच्या वेळार खर उष्णताय आसतली. देखून भलायकेची जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. तापमानात कांय प्रमाणात वाड जातली. बिरेस्तारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट दिवंक ना. राज्यात नितळ मळब, खर उष्णताय. सकाळी दव आनी धुके,
प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. तापमानात थंडसाण, दनपारां तापमानात वाड. बिरेस्तारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.